येवकार हा समृता कणगावकर. सुरवेक पुळ्याचे हेडलाईन्स. तुळे पेडणेच्या धनगर कुटुंबियांनी 70 वर्सां काढली काळकात. वीज आयले घरात पण एपीएल आणि बीपीएल कार्डामध्ये करून सोडला घुसपा गोंधळ. म्हणतात अजब तुझे सरकार. स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिकान जीव्हीएम्स एसएनजे हाय सेकंडरी आड 3 विरोधात 0 गोलांनी जोडले जैत. आंबेलीच्या खेळामळार रंगली सर्त. आयतारा चिंचणी इगर्जेत उमेदीन मनयले अवर लेडी ऑफ होप सायबिणीचे फेस्त. भक्तांनी घेतले सायबिणीचे बेसांव. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भगवान की घर देर है अंधेर नाही असे म्हणतात, पण सरकाराचे मातशे परते जाला. देरय केल्या म्हटल्यार साधी वीज दिवपाक 70 वर्सांचो कळाव लायला आणि बीपीएलाचे एपीएल करून गरिबांक कागदार गिरेस्तय करून सोडल्यात. हो चमत्कार घडला तुवें पेडण्यां. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. 50-60 वर्सां आली लायटी शिवाय लायटी वाचून आम्ही असू कोणीच ना खंयचोच मामलेदारान केलं. उजवाती लायली, म्यानवात लायली आणि दीस काढली. बीपीएल नाव आसा बीपीएल आमचा बीपीएल ना आसा बीपीएल आहा तेंच्यानी करतना केला न्हू. जी 3 कुटुंब आसा ती फाटली 75 वर्सां काळोखान रावता. आयज तांकां MLA मांद्रेचो MLA जी तारोलकरान आपलो एफर्ट्स घालून तांकां लायटीची तरतूद दिल्ली आसा. म्हणजे आयच्यान तेंच्या घरान उजवाड पडला. घासलेट आसा पळय, घासलेट म्हणजे पेट्रोल जे मेळटाले ते सरकारान बंद केले आनी तांकां ते दिवो पेटयतात ते बंद जाले. मागीर ते मेणबत्त्यो पेटोवपाक लागली. पण इतले रिस्की आसताले की केन्नाय कितेंय घडूंक शकता, कारण तेंच्यो ह्यो झोपड्यो आसा केन्नाय आग लागूं शकता आसलेली. पूण ती फाटली 75 वर्सां सारकी रिस्क घेवन हांगा रावताली. स्वतंत्र भारतात आणि मुक्त गोंयांत दिवे मेणवाती लावन जिणेची चडशी वर्सां काढली. त्या धनगर समाजाच्या कुटुंबांनी आपली व्यथा सांगली. ऐकात तांकां. आयचो दीस असो जाल्लो आसा की खुशयेचो की इतली वर्सां जायते तेचे कडेन प्रश्न व्हरान घातले पूण कोणीच आमचेर एक्शन घेतली ना. पूण 1 ते 2 फावटी तूं ह्या आमच्या गीत भाईचे शब्द दिलो तो खरो केलो आनी आयुश्यभर आमच्या म्हणटा तसो आमकां आज उजवाडाक दवरली आनी उजवाडाक हाडली. की परंपरा घडली आज. माझ्या आयुष्य सपन माझ्या भुरग्या बाळांचें सुद्दां सपन एका आयुश्याक हेंच्यान दवरा सारकें आज केलां असा कोणाच कडेन जाला ना. तुमचं नाव काय? बाबू भैरू बरोबर. बरं, तुम्ही कितकी फॅमिली कितकी जाणां रावता? 5 फॅमिली आमी ह्याच परिस्थितीन रावता तुम्ही? हेच परिस्थिती. तरी आम्ही काय वर्सां हे थोडे पत्रे घातले नाजाल्यार आमी अशी कोलवाचे ह्या घालून अशी आसले. आनी अशी परिस्थिती की घाम पडना हेच्या फाटीं भुरग्यांच्या शिक्षणाचो विद्वास सगळ्याचो विद्वास सगळ्याचो. पूण सगळ्याक कलेक्टर म्हणनाका, मामलेदार म्हणनाका, आमदारां कडेन म्हणनाका, कांयच धरूंक ना. पूण कोणीच आमची दया केली ना. 50-60 वर्सां आली लायटी शिवाय लायटी वाचून आम्ही असू. कशी दीस काडी? दीस कशे काडी? आम्ही आपले हेतून तेलान राखेला दिये पेटवून 2 दिये पेटयले दिवो पेटयलो, उजवाती लायली, म्यानवात लायली आणि दीस काढली. पण आयज तुमकां लायट मेळ्ळी. ना काटयाचली घातली तेचेर देतात. पण आयज तुमकां लायट मेळ्ळी, कसो दिसता बाबा? हा बरं आला. हा? बरं आला. आमदारान तुमकां लायट दिली. आमदारान दिलेलं आहे. आमदाराच्या रुपान सरकार धनगरांच्या दारी पावले खरे, पण ह्या गरिबांक एके रातीन आणि एके वातीन म्हणतात तसे बीपीएला बदला एपीएल कार्डा दिवन कागदार गिरेस्तय करून सोडले. ऐकात हो घुसपा गोंधळ. ती सरकार दरबारी सदांच सांगताले की आमकां आमचे हक्क दिया, पण आमचे मामलेदार ऑफिस बी खंय तांकां कोणूच जुमानी नासलेले. ऑफिसान खंयच्याय वचो खंय तांकां एडीस पिडीस करताले अशें ते आतां वरकान सांगलेलें आसा. की ते कित्याकूय गेले जाल्यार तांकां कांयच मेळनासलेलें. दुसरें तांकां तांदूळ. ही एक व्हडली सिवील सप्लायाची एक व्हडली अजब कथा आसा की कोणाक एपीएल आनी कोणाक बीपीएल दिवपाचें हें म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटांनी खरें शिकपाची गरज आसा. आनी सीएमान आनी सिवील सप्लाय मिनिस्टरान तेची दाद घेवपाची गरज आसा. कारण जेका कोणाक खूब भरलेलें आसा घरान तेका तेंच्यांनी बीपीएल केल्लेलें आसा आनी जेच्या घरान कांयच ना तेका एपीएल केल्लेलें आसा. की
की जेका जाय तेका ना आनी नाका तेका खूब देव दिता तसली खबर. आतां पळय भाऊ अशी परिस्थिती आसा की आमी 5 परिवार BPL आमचें नांव आसा जाल्यार आमी 25 किट तांदूळ एका म्हयन्यान कशें म्हाका पावतले. म्हणजे तुजो BPL करूंक ना. BPL नांव आसा PL आमचा BPL ना आसा APL आहा तेंच्यानी करतना केला न्हू. APL आसा तुजो. हां. आणि EPL आतां कुपान आसता आमी 25 किलोमिटर आनी BPL कुपान आसतना आमचा BPL जाल्यार हेचेर थंय गेले पूण केलेंच करना. आतां तेणी बरोवन दिला ते मॅडम चेडवान कितें सांगलें तुमकां सबसिडी मेळटली ना. आनी म्हाका सांग आमकां BPL आनी तुमी घातलेच कित्याक म्हणून ते BPL हेच्या अर्थ कितें. हांव अशें म्हणटा तुमी आतां BPL म्हणून सगळ्या डिक्लेअर केल्या तुमी मागासाची सवलत खंय आहा कितें आहा. हे धनगर समाज जो आहा आनी तेंची हे 3 फॅमिलीज आहात तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय नासली कितलीशींच वर्सां ते हांगासर रावंक येयलेल्या पासून तांकां पावर सप्लाय ना आनी तेतून ते इतली वर्सां हांगा रावतात भुरगीं तेंची शिकतात. आमकां आतांच सागर म्हणटालो तसो जर अर्दे वरार 15 मिनटां लायट ना जाल्यार आमकां फोनार फोन येता लायट ना म्हणून. पूण ही इतली वर्सां ज्यांच्या घरानूच लायट नासली तेंच्या विशयी कोणीच केन्ना लक्ष दिवंक ना. आयच्यान तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय म्हणटा ती पावर सप्लाय तेंच्या 3 कुटुंबांक मेळटली. तेंचे भुरगीं थंय शिक्षणाक तांकां फुडें तांकां आदार मेळटलो. पंचायतीसून एक ठराव घेतलो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या हेचेर मी ठराव घेवन तो सरांच्या फुडें तो प्रोसेस हे केलो. तशेंच आमचे EE आनी JE आमचे पेडण्याचे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तेंच्यांनी म्हाका खूब सहकार्य केलां आणि आमचो स्टाफ हयसर आहा तेंच्यांनी तशेंच कशी काय फॉलोअप आहा न्हू ती बी सांगले तशें. आणि जेणे करून त्यांच्या खंय तरी येदाची काळ फुडल्या काळात जी तेंच्या भुरग्यांक तांकां शिक्षणा कडेन खंय पळोवंक वयतले तर तांकां खंय तरी एक मोबायल ना TV किंवा लायटीचो तांकां कांयच ताका एक हे मेळनासलेलो बेस. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. राज्यात खास करून गावांनी कोयराची समस्या निर्माण जाल्ल्यान पंचायतीक ही समस्या तडीक लावपाची सुचोवणी दिल्या. ब्लॅक स्पॉटांचेर आळाबंद हाडपा खातीर वेर्ला काणका पंचायतीन कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करपा खातीर रस्त्यांचेर CCTV कॅमेरे आनी लायटी बसयल्यात. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. येवकार सगळ्यांक सध्या आसा काणका साईबाबा देवळा कडेन. काणका ह्या वाठारांत गार्बेजीची खूब मोठी समस्या आसा. थळाव्यांचें म्हणणें आसा की हांगा जो रोड आसा त्या रोडार लोक गार्बेज हाडून उडयता आणि ही गार्बेज जी आसा हे वाठारांतले लोक न्हय तर भायले लोक येवन ही गार्बेज रातच्या वेळार हांगा हाडून उडयता. फाटले ग्राम सभेक ह्या पंचायतीन एक ठराव पास केल्लो की जी लोक गार्बेज ह्या वाठारांत हाडून उडयतले तांकां 5,000 रुपयाचो दंड फारीक करचो पडटलो. तशेंच पंचायतीन हाचेर कारवाय म्हणून आयज हांगा जी गार्बेज आशिल्ली ती क्लीन केल्ली आसा. तशेंच हांगा CCTV फुटेज ते इन्स्टॉल करतले जेणे करून जे लोक गार्बेज उडयता तांकां रेड हँडेड धरून तांकां 5,000 रुपया दंड भरचो पडटलो. गोवा 365 कडेन उलयतना सरपंचान सांगले चडसो कोयर स्थलांतर लोक उडयतात. CCTV आनी लायटी बसयल्यारच निमानो हो वाठार कोयर मुक्त जातलो अशी आस्त सरपंचान उक्तायला. आयकात. आता हांगासर हो तुमी पळयता हांगा सगळे क्लियरन्स चालू आसा ब्लॅक स्पॉटाचे. आता कित्येक वर्सां जाली म्हणजे लोक कितें आसा क्लियर केल्लो परत हाडून उडयतात कचरो. आणि आता हांगासर झाडां सुद्दां वाडलेलीं आसा. आयज सुद्दां सकाळी एक झाड पडलेलें 10 दीस पयलीं एक पडलेलें तेन्ना झाडां पडत आसा. तेन्ना आयज आमी सगळें फूल टोटल क्लियर केला झाडां सकट सगळें गार्बेजूय क्लियर केला. तेन्ना हांव सगळ्या वेल्ल्या काणकाचे सगळे विलेजर्स तशें म्हापशेचे बी तेंचे कडेन मागता की तेंच्यांनी आयजच्यान कोणीच हांगासर कचरो उडोवपाचो ना. आनी फुडलो स्टेप म्हणजे आमी कॅमेरा बसोवपाची आसा. तेन्ना तर कोणी उडयलेलो शुअर कोण तो आयडेंटिफाय जातलो. तेन्ना आयजच्या दिसान कोणीच कचरो हांगासर उडोवपाचो ना असो हांव इन्स्ट्रक्ट करता सगळ्यांक. मॅडम आता CCTV लायतले गो कोण समज सापडलो तांकां चालान बी हय 5,000 फायन आसा न्ही ते ऑलरेडी आमी बोर्ड मारलेलो आसा आनी आमी खूब फावटी कोणाक फायन ती हे केल्ली आसा. थळावो पंचवांगडी दिगंबर कळंगूटकारान ह्या दाव्याक तेंको दिलो. जायते दुकानदार कोंबड्यांचो उरिल्ल्या कोयरा सयत हेर कोयर लेगीत थंयच उडयतात. आयकात ताका. आमच्या हांगा ही साईबाबाच्या देवते वयला मोठी समस्या आहा की ते गार्बेजीची. लोक खंयचे येता खुबशे जाणांक धरले थोडे म्हापसासून येता अंजुनसून येता अशे ते मेन रोडांसून येता हांगा उडयतात भायल्या भायर आनी वयता. ती लायटूय ना त्या खातीर आमी आतां आमचो JE इलेक्ट्रिसिटीचो तेका मातसो हें करून तेणी आतांचे आतां लेट जाता तो आमकां लायट घालून दिता.
तेचेय हांव धन्यवाद म्हणटा. परत तशेंच आमी हे आतां ही झुडपां सगळीं वाडलेलीं, ती झुडपां वाडलेलीं तेन्ना लोकांकूय बरी पडटाली ती गार्बेज उडयताले गाडयेन अच्छे पांय मारताले वयताले. ती आतां बंद करची लोकांनी आनी आमचे पंचायती वेल्ला काणका पंचायतीक तेंच्यांनी सहकार्य करपाचें गार्बेजीचे हेका. चिकनाचे सुद्दां पोतयो उडयतात हाडून करून म्हणजे गार्बेज सारकें एकदम हें जाल्लें आसा. तुमी थंय पळोवं येता आमी हरशीं डे टू डे व्हरतात. एक दीस केन्ना फाटीं फुडें जालो मातशें कोण लेबर हें जालो तरी आमी व्हरता. ही मोठी समस्या जावना पंचायत. प्रत्येक जाण म्हणटा आमी काडिना, आमी काडीत आसता. तुमी सहकार्य करा आमकां. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, सुभाशीश गोवेकार आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. काणकोण ते मडगांव हायवे बार्शे वाठारांतलो रस्तो येरादारी करप्यांक धोक्याचो जावन रावला. रस्त्याच्या दोनूय वाटेनच्यान खाची तयार जाल्ल्यान येरादारी करप कठीण जाला. आयतारा असोच एक व्हडलो ट्रक रस्त्या कुशीक लवणलो. सुदैवान कोणाक दुखापत जावंक ना. काणकोण हायवे अधिकाऱ्याच्या नदरेक हाडून लेगीत कसलीच हालचाली जायनाशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या वेळाचेर जो आमकां घाट मेळटा तो घाट म्हणजे करमल घाट आसलो तरी तेका नांव आतां सामकें मरण घाट पडला. पूण जेन्ना काणकोणांतल्यान जेन्ना तो करमल घाट काडून आमी फुडें येता त्या वेळाचेर आमकां बार्शें हो गांव मेळटा. आनी ह्या बार्शें ह्या गांवांत जर जो रेल्वेचो रस्तो आसा रेल्वे रस्त्या कडेन एक कडेन अशें सिच्युएशन आसा की रस्त्याच्या दोनूय सायडीन एक कॅनल किंवा खाची तयार जाल्या. आनी ह्यो खाची इतल्यो डेंजर आसा दोन बसी सुद्दां हांगासर सायड दिवपाक शकना. आनी जेन्ना सायड दिवपाक गेलो जाल्यार ताची चाकां जी आसा त्या खाचीन वयता आनी गाडयो पडपाचे घटना घडत आसा. अशाच पद्दतीची घटना आयज जवळ जवळ 12:30 वरांचेर हांगासर जाल्या. ही जी काजिबे घेवन मंगळूर साकून महाराष्ट्रांत वचपी गाडी फुडल्यान जेन्ना एक गाडी येताली त्या वेळाचेर त्या गाडयेक सायड दिवपा म्हणून सायडीन गेलो आनी ती गाडी हांगासर परतून पडली. आनी हे घटनाक जर तर सायडीन शेतांकय जर कोणी आसतलो जाल्यार हांगासर मोठी ट्रॅजेडी जावपाची. ह्या संबंदीत आमी हाज्या फाटीं हे जो विशय जो आसा किंवा हो जागो आसा डेंजर आसा हांगासरले थळावे पंच मोहन ह्या मनशान हो विशय हायलायट केल्लो. त्याच बरोबर हायवे ऑथॉरिटीच्याय कानार घातिल्ले. हायवे ऑथॉरिटीन हाजे कडेन आजून जे लक्ष दिवपा जाय तें लक्ष दिल्लें ना. हो जो हायवेचो भाग आसा तो काणकोणच्या हायवे ऑथॉरिटी कडेन आसा आनी काणकोणच्या हायवे ऑथॉरिटीन जे ऑफिसर येता ते डेली टू डे म्हणटात तशे ह्याच रस्त्यान प्रवास करता तरी पूण ते हांगासर लक्ष दिना. जे आमचे हायवे ऑथॉरिटी आसा त्या हायवे ऑथॉरिटीक आपूण कितें सिरियसली घेवन काम करपाक जाय अशें तांकां पडूनच गेल्लें ना. आनी ताकाच लागून ह्यो परिस्थिती आसा त्यो जाग्यार पडना अश्योच उरता आनी हांगासर परत परत अपघात जात रावता आनी हाजे मातशे त्रास जे आसा सामान्य लोकांक भोगचे पडटा. एक प्रॉब्लेम म्हळ्यार दोनूय सायडीन मरे मूस आहा ही उदकाची शेतां वचपा उदक त्या मुशी कितें जाता दोनूय सायडीनी मूस आहा पळय तितूंतल्यान उदक रोड बारीक जाता रोड ल्हान जाता तेका मुशी ते पायप घाले जाल्यार तें व्हड जाता. दोन सायडीन जर पायप दोन पायप घायली जाल्यार तो मुशी रोड व्हड करपाक मेळटा नाल्यार व्हड करपाक जायना तेका. फुडें वचपाक लोकांक शेतां उदक जाय तेका. पूण तेका लागून प्रॉब्लेम कितें हांगा प्रॉब्लेम ना दोनूय सायडीन जर ते पायप तर घायले जायत जाल्यार ते व्हड जालें जाल्यार रोड व्हड करपाक मेळटा न्हू मातसो वाडटा न्हू. पूण रोड बारीक आसल्यार प्रॉब्लेम कितें रोड प्रॉब्लेम जाल्यार गाडी पडटा. चान्सूच ना न्हू गाडी सायडीक घेवपाक मेळना न्हू. ही केन्ना पडली गाडी ही आतां एक अर्द वर जाला म्हळ्यार जवळ जवळ कितले टायम जाता अर्द वरान जाल्या एक 12:30 सुमार 12:30 पडली ती. खंयच्यान खंय वयताली गाडी ती मेंगलोर साकून येयला काजूबी घेवन तो ड्रायव्हरा विचारलें मेंगलोर साकून काजूबी घेवन येयला तो महाराष्ट्रांत वचपा म्हणटा ते. पूण तेगे ती गाडी तेगे एक सायड एक टायर देंवलो म्हणटा तेका वयर येवपाक चान्स ना म्हणून ती पडटी पडपाचें जायत्या भायर खूब गाडी पडला हिंगा तशेंच करून एक टायर सकयल देंवन जाल्यार वयर येवपाक मेळना. ह्या विशयाक हांगासर पंचायत आसा किंवा हायवे ऑथॉरिटी तुमी केन्ना सांगले बीन हय आमी पंचायतीक आमी 2-3 फावटी रिपोर्टरान आमकां असं तूं आतां तुमी देवदास म्हणटा ते येवन आतां तुमच्या करून रिपोर्टर येवन खूब फावटी दिला बायट दिला दोन फावटी बायट दिला तें खूब टायम खूब वेस्ट केले तेमी कोणी रिपोर्टरांनी मुशींतल्यान मुशी वचून सुद्दां तेमी टायम काडून 2-3 फावटी ते बायट दिवन जाल्यार सुद्दां त्या इंजिनियराक सुद्दां कळ्ळें आमगे पंच देविदास आसा तेणी सुद्दां सांगलें कित्याक तो सांगपा लागलो खंय आपूण ते मातशे रोड वाडया म्हणून मागीर हांवें सांगलें तेका इंजिनियरा आपय त्या पळया दोनी कशी मेळटा ते पळोवन घेवया म्हणून तो करया म्हणून सांगलें कोणाक कशें करून ते कोणा कडेन एनओसी जाय ती करून करया म्हणून सांगलें. तो बायट दिली त्या टायमाचेर कितें म्हळ्यार इंजिनियर लक्ष वयता तेजेर आनीक बायट दिले नंतर मागीर टायम जाले नंतर मागीर कोण इंजिनियर बी कोण ना
पूण इंजिनियरा तुम्ही आयले तुमकां मेळ्ळे इंजिनियर मेळ्ळेत ना, परत येईल ना. पूण तुमकां येता म्हणून सांगले कितें? येता म्हणून सांगले ताका ते दिसाक पंचाक पळय आमकां आसा तेणी सांगले आपण येता पळया म्हणून ते. पण परत तेजे येत ना कोणाले त्या इंजिनियरा परत येवप जाल्ला हिंगा. पूण आतां हेजे फुडें परत तुमी लेटर परत करता? लेटर आमी ते परत लेटर करता कित्याक परत येत जावपाक जायना अशें करून. लोकांक कितले लॉस जाता पळय आतां, कितली गाडी पडटा, एक आनी दोन न्हू, प्रत्येक फावटी कितली गाडी लॉस जाता. प्लस आमगे शेतां पडली म्हणटना आमगे शेतूय बी पिड्यार जावन वयता. म्हणून एक लक्ष दिवचें ताका इंजिनियरान चड आनी काणकोण पडटा तें आमगे चडान चड हे सगळें काणकोणा पडटा. तेणी त्या काणकोणच्या इंजिनियरान मातशें तें लक्ष दिवचें तेजेर. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचले कुमारवाडो वाठारांत आपली कला सांबाळपाचो यत्न एका कलाकारान केला. राज्यांतल्यो पीओपीच्यो मुर्ती विकप्यांचेर सरकारान खर कारवाय करची, नाजाल्यार पारंपारीक मुर्तीकार सोंपतले असो हुस्को मुर्ती कलाकार रमाकांतान उक्तायला. ते भायर आतांच्या तरणाट्यांक सरकारान मातयेच्यो गणेश मुर्ती तयार करपाक प्रशिक्षण दिवचें अशेंय ताणें सरकाराक गाराणें घातला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. चवथ आतां फक्त 8 दिसाचेर येवन रावल्ली आसा आनी जे मुर्तीकार आसा ते अखेरचो हात गणपतीच्या मुर्तींचेर फिरयतात, म्हणजे पेंटिंगूय तांचे चालू आसा आनी आतां सोंपपाच्या वाटेर आसा. आमी सद्या कुंभारवाडो दिवचले आसा आनी ही जी जागा आसा ती खूब फेमस. पयलीं पासून हांगा लोक दिवचले मुर्ती घेवपाक येताले, पूण आतां ज्यो समस्या वाडल्या त्या खातीर त्यो मुर्त्यो करपाचें प्रमाणूय हांगा कमी जाल्लें आसा. आमी पळयता एका चित्रशाळेन आमी आयिल्ले, थंय एक 82 वर्साचो मुर्तीकार हांगा आमकां मुर्तीचेर हात फिरयतना दिसलो. ताचें नांव रमाकांत शेटकर. 82 वर्साचो आसून सुद्दां ते खूब बारीकसाणेन काम करता. त्यांनी अशी खंत उक्तायल्या की आतां जे यूथ आसा, जे तरणाटे आसा ते ह्या हितूर येयनात आनी जी मुर्ती आतां पयलीं करताले तेका लागून जे कितें रॉ मटेरियल मेळटाले दिवचले ते बी आतां मेळना आनी कोण दिवपाकूय पळयना. तांचो रेटूय वाडला खूब आनी त्या खातीर तांकां खुबश्यो समस्येक तोंड दिवचें पडटा. आनी सद्याचे प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मुर्तींचें जें आक्रमण जाला त्या खातीर जे पारंपारीक मुर्तीकार आसात तांकां जो इफेक्ट जाल्लो आसा तो खूब मोठ्या प्रमाणान आसा. हाचेर सरकारान लक्ष दिवपाक जाय अशें तांणी म्हटलेलें आसा. आनी तांणी अशें म्हटलां की फुडें फुडें जे कलाकार आसा ते कशे घडटले, ताका लागून एक प्रशिक्षण शाळा मुर्ती करपा खातीर सरकारान सुरू करची अशें तांणी आपलें मत उक्तायलां. हाचेर सरकारान गांभीर्यान लक्ष दिवन अशें करपाक जाय, नाजाल्यार आमची जी पारंपारीक गोंयची जी मूर्ती कला आसा ती नाडपट जावपाक वेळ लागचो ना. म्हाका ते उमेद न्हू पयलीं पासून आवडूच आनी आतांच्या भुरग्यांनी हें करचें म्हणून आतां आवड ना भुरग्यांक बाकीच्या. म्हणून आतां कितें गणपती प्लास्टर केलो वाडटा कितें प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती बांदतात तेजेर तुमचें मत कितें? खरें म्हणल्यार ते तुका पुजन जायना न्हू, मातयेचेर पुजन जावपाक जाय खरें म्हटल्यार. आनी आतां माती हांगा बर्डेन मेळना, पयलीं मेळा तशी. तेन्ना मातयेचो प्रॉब्लेम मोठो जालो लोकांचो. तेन्ना सरकारान तेजेर हें करूंक जाय. माती लोकांक दिवंक पयशे दिले म्हणून जायना. हांगासर आतां माती ओंदूच्या वर्सा लोकांनी हाडले ती कित्याक वयतात, पूण बरी ना माती दिवचले आतां पयलीं ज्या सारके. आनीक मेळना माती आनीक हांगासर ना, थोडे कडेन मेळटा पूण ते आतां दिना न्हू. तेन्ना पयलीं दीत ते येता पिड्डे आतां न्हू, त्या खातीर आतां दिनात लोक थोडे आहा ते. मातये खातीर तुमचो सरकारान कितें करचें अशें दिसता? माती खंयसर आहा जाल्यार हाडून दिवंक पाहिजे तांकां वर्साच्या वर्सा. पयशे दिवचे इश्टी माती दिवचे म्हणटा म्हाजें म्हण. आनी ते 100 रुपयान कितें जाता आयज परिस्थिती आतां मनाय मेळनात. तांकां कोणी तरी कलाकाराक शिकूंक जाय आसलें सरकारान आनी त्या शिवाय ते जावचें ना. तेंच्यांनी स्कूल कशें तरी सादारण शिकोवपाक हें काडूंक जाय. खास गणपती करपाकूच नाजाल्यार हें जावचें ना. लोक फुडें फुडें आनी मातयेचें काम बंद पडटलें हांगासर गोंयचें जाणा. म्हणजे ही सगळे जो हे आसा तो बायलांच्या हातीन वयतलो असो दिसता. बायले मागीर प्लास्टर लोक हाडून विकताले. तशें जावपाक जायना. अशें जावंक जायना न्हू. मातयेचें पुजन जावपाक जाय न्हू खरें म्हटल्यार. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
आयतारा चिंचेणी इगर्जेत अवर लेडी ऑफ होप सायबिणीचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयले. भक्तांनी मोठ्या संख्येन हजेरी लावन सायबिणीचे बेसांव घेतले. पळयात काय भक्तिमय खीण. चड खुशाल कित्याक आमची किरगोजकारांक आयज बऱ्यो उमेदीन परब समरमता. बोरभासाची सायबीण आमकां सोगल्यांक एक बोरभासो काळजान बोरभासाची कीर्ण उत्पन्न करता आनी जिवितान कश्टवतल्यांक जिवितान त्रास भोगतल्यांक निराशी जाल्ल्यांक हो बोरभासो सायबिणीचो आमकां नवें जिविताची पावलां मारून आमकां सोंपेपणां दिता. आयज एक खुशालकायेच्या दिसा हांव परबी दितना दर एका चित्रोंच्या कुटुंबांनी ही सायबीण मायेचे मदतीन देवाचो शुभम आशिर्वाद पडूं, देवाचो मोग तुमच्या काळजांनी अदीक वाडूं आनी सगळ्यांक हे परबी वरवीं देवाचो आनंद आनी खुशालकाय फावो जावं. आमच्या सगळ्या फादरीच्या नांवान तुमकां हॅपी पीस म्हणटा. गॉड ब्लेस. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिकान GVMs SNJA उच्च माध्यमिका आड 3 विरोधात 0 गोलांनी जबरदस्त जैत जोडले. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड युथ अफेअर्सान ही अंडर-19 इंटर हायर सेकंडरी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. आंबेलीच्या खेळा मळार सर्त बरीच रंगली. पहिल्या अर्ध्यात दोनूय पंगड एकामेकांच्या संरक्षणाचो भंग करपाक अपेशी थारले. ताका लागून 0 विरोधात 0 अशी दोनूय पंगडाची बरोबरी जाली. मॅच पेनल्टी शूटआउटात पावतकूच दोनूय वटांनी दबाव वाडलो. GVMचो यश आपल्या पेनल्टीचे यशस्वीपणान रूपांतर करून मौन मोडपाक वयर सरलो. पूण स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिकाचो संयम गावडे, सर्वेश गांवकार आनी विघ्नेश गावडे हांनी नेटाची फाटली बाजू मेळोवन टाय ब्रेकरात 3 विरोधात 0 गोलांनी गजगशीत जैत जोडले.
गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यातल्या चडशा वाठारांनी काल राती पावसाचो शिवर जालो, पूण अजूनही ताची अपेक्षा आसा. पूण येवपी सप्तकात हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. चडशा वाठारांनी फकत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. मजगती तापमान 30 ते 25 अंशां मदीं उरूं येता. सप्टेंबराची सुरवात मध्यम पावसान जाली तरी फुडल्या सप्तकात हवामान सुकें आसतलें. सांज वेळार चड करून मेघयुक्त मळब आसतले, जाल्यार कांय दीस सुर्याचें दर्शन जावं येता. कांय वाठारांनी हलको पावस चालूच उरपाची शक्यताय आसा. मजगती तापमान चडांत चड 31 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 25 अंश मेरेन आसतले. फुडल्या सप्तका खातीर हवामानाची कसलीच शिटकावणी जारी करूंक ना. फुडल्या सप्तकात हवामान सुकें उरपाची शक्यताय. शिंपडून हलको पावस पडपाची शक्यताय उणी. आयतार मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. सोमारा चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. बोटी मालकांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.